आमचे जिवीत हे दोनूय बाजूंचेर आसा, प्रिचींग आनी प्रॅक्टिसींग. आनी these two, preaching and practicing, are essential of our life. One talking and one walking the life. एक उलोवप, सेर्मांव सांगप, देवाची उतराची पोरगुटणी करप, आनी दुसरें जियोवप हें जिवीत. आयचें शुभ वर्तमान काय बरें. जेजू म्हणटा सायबा सायबा म्हणटा तो स्वर्गार पावचो ना, पूण बापाची खोशी करता तो स्वर्गार पावतलो. म्हळ्यार कितें? जिवीत फकत सेर्मांवाचेर देवाच्या उतराचेरूच ना, पूण बापाचे खुशेचेर आसा. आनी हें भाव म्हणून आमकां सगल्यांक भोव करून हांगा येतल्यांक गरजेचें. सांगतात की हे थोड्या दिसांनी 6 million people have come to ओल्ड गोवा. ओल्ड गोवा ह्या भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचे दाखोवणेक सद्याक 6 लाख लोक येवन गेलो. पूण हो सगलो लोक 6 लाख लोक आयिल्लो खुशाल जावन गेलो. दुबाविणें घोडये खुशालकाय आयली भितरली. पूण गरजेचें तें जें कितें भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान केलें, न्हूच फकत ताणें जेजूक पोरगोटलो, पोरगोटणार जालो, पूण ताणें जेजूक आपल्या जिवितांतल्यान गोवाय दिली.